मूवी कशी लागली तुला? एकदम बरी आसा, very good movie, and request to young woman who is staying in the UK, please watch this movie. This is really good, it's all right. and part was the best part of the movie. Thank you. Bye. Please say again now. I was just going to come and tell you that I really liked it. Review चोयलेले theatraचे, but then it was something really unexpected. I thought, normal storyline Astili and everything, but it was actually nice. And John DeSilva Sada my favorite. So, both of you have kept up to this and that really good work. Thank you so much. I was genuinely going to say, Sark had too good. Especially the acting was good. Thank you. कशी लागली? बरे लाईक तारीख ऍक्टिंग बरे Thank you. पिक्चर कशी लागली? गुड मेसेज फॉर लवर्स Thank you. Hi, कशी लागली? Nice movie. While Wembley show, what would you like to tell the Wembley people? I like to tell each and every goons to highly recommend it to come tomorrow and see the show. This nice movie. I really enjoyed. Thank you. मूवी कशी लागली? बरी झाली हाली फॅमिली शो लोकांनी हाऊसफुल करचो. Thank you. बेस्ट एकदम बेस्ट आणि सगळे गोंयकारांनी पळोवंक जाय आणि रियली वन ऑफ द बेस्ट मुवी इन कोंकणी. कशी लागली मूवी? फोटोग्राफी लाइटिंग कलर एवरीथिंग इज परफेक्ट. ओके Thank you. Thank you so much. बेस्ट किती लाईक झाले मूवी बद्दल? स्टोरी वॉज गुड. स्टोरी मूवी एक्टिंग सगळ्यांनी एक्टिंग बरें केल्लें. Thank you. ऑल द बेस्ट सारको बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट गुड. Thank you. एक्चुअली फॅमिली लोकांनी येन चोवपा जाय. Thank you. जात तितू जात तो लोक Thank you. कित्याक ह्यो मुवीज येयना हिंगा. Good movie was good. What did you like about the film? Yeah, it's like a mix and match, like a love. Thank you. Yeah, man. Hi, कशी लागली मूवी? बरं गेला आणि फॅमिली लोकांनी येवपा जाय हाल्या चोवपा. Thank you. Thank you. Okay, thank you. Hi, मूवी कशी लागली? Best. Thank you. Hi. Thank you. Thank you. किती लाईक झाले मूवी? बरं लाईक झाला. स्टोरी बरी आहे. Thank you. व्हेरी गुड. Thank you. How was It was the a really good movie. It was a refreshing take. So I feel like it's kind of useful for you to watch the movie. Thank It you. was a good take. हाय हांव क्रिस सिल्वा, क्रेझी मुगे ह्या फिल्माचो रायटर आनी डायरेक्टर. आयज आमगे शो आयज हिंगा सावथॉल आहलो आनी आमकां सारको बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळा. लोकांनी जायते जाणांनी म्हणलो आहा की हें फिल्म स्पेशली लंडनकारांनी हें फिल्म केशे भाशेन चुकोवप ना आनी ह्या फिल्माचो आतां नेक्स्ट शो आसतलो फाल्यां वेमली आसतलो ऑन 24th of November at 6 PM at पातीदार ऑडिटोरियम फॅमिली. सो लंडनचे गोंयकारां हांव म्हणटा तुमी हें फिल्म केशे भाशेन मिस कोनाकाय आनी फाल्यां शुअर हें फिल्म चोवपा ये. थँक्यू. हाय, हांव बॅनर सिल्वा. आयज क्रेझी मुगी हें कोंकणी फिल्म गोंय जायते गाजलो आहा. तेजो शो आसलो सावथ हॉल आनी लोकांनी सारको बरो रिस्पॉन्स दिला. वन ऑफ द बेस्ट फिल्म म्हणून आमकां अप्रिशिएट बी केलो आहा. आनी स्पेशली लंडनान जे यंग गोवन्स रावताय यूथ जे आहाय तेमी हे मुवी चोवची म्हूण लोक म्हणटाय. सो जे कोणें हे मुवी आजून चोयलो ना तेमी फाल्यां आमगेलो वेमली शो आसतलो. दॅट इज ऑन 24th November 6 PM पातीदार ऑडिटोरियम वेमली. सो कोणें हे मुवी मिस केला तेमी हे मुवी चोवपा फाल्यां वेमली जरूर येवचें. थँक्यू. हांव एंटरटेन डिसोजा. आयज आमचो शो हिंगा आहलो वेमली. हिंगा आमचो सावथ हॉल आहलो. चड बरो जालो. लोकांनी सगळो बरो रिस्पॉन्स दिलो आहा. सो हाल्या आमचो वेमली आहा. सो जाता तितलो तुमी सपोर्ट दिवचो आनी सगळ्यांनी तुमी येवचे. चेज.